हांव 11:30 सुमाराक हांव हितून येयलो सोसायटीन येयलो पंचायतीन तेकोनूच सुसायड आहा रेशन कार्ड व्हरपाक म्हाजें तें उरलेलें तें आनी तेज्या उपरांत हांवें परतून रिटर्न येता तेन्ना नारायणाची गाडी पयली भायर पंचायती भायर आनी जस्ट आतां हांव वयर गेलो पंचायतीन गेलो पंचायतीन हांव नारायण तें मातसो सेक्रेटरी कडेन उलयतालो डिस्कस करी कितें मातसो वेळ रावलो हांव आनी येता आसतना आमी दोगूय वांगडाच भायर सरले भायर सरता हांव फुडें आहा तो म्हाज्या फाटल्यान आहा आनी फुडें नोटीस बोर्डा कडेन जस्ट हांव रावलो कितें मारला नोटीस तेंगे पळोवपाक रावलो आनी तेन्ना थंय एक मनीस आहलो तेणी फूल रेनकोट घातलेलो तोंडाक कपडो बांदलेलो तेज्या वयर तेणी मास्क घातलेलें आनी रेनकोटार टोपी बीन घालून तो आहलो पावस बीन कांयच झडनाहलो म्हाका तें मातशें दुसरेच भंय आशिल्लें आनी पावस झडनासतना रेनकोट घालून वयर कित्याक गेला आनी तशेंच आमी चलोन सकयल देंवोन गेले गाडये कडेन वचपाक इतल्यान फाटल्यान दोग जाण मनीस येयले हातीन रॉड घेवन दोग जाण म्हणजे होच तो रेनकोट घातलेलो तो आनी एक तयार जालो सकयल तो खंय सकयल आसलो आनी तेज्या उपरांत आमी सडनली अशें उबारून मारपाक आमकां येयलें कितें फकाणां करता कोणाचें दिसलें पळय जाल्यार मारपाक स्टार्ट कितें घेवन आशिल्ले हातीन मोठे रॉड आसले लोखणाचे मोठे रॉड आसले कमीत कमी 1.5 मिटराचे आनी हें करता म्हणटकूच हांव आडोवपाक मारता एकदम सडनली मारता म्हणून आमी आडोवपाक हें करता आनी त्या टायमार म्हाज्या हातीन बीन कांय ना सायडीन गेलो थंय कन्स्ट्रक्शन चलता थंय आनी हांवें एक हाती काम मेळ्ळी म्हाज्या लाकडाची ती घेवन येयलो आनी हांवें अशी उबारली पळय न्हू तेणी काडली आनी हांगा मारली म्हाजेर लोखणाचो रॉड तो आनी नारायणाच्या पांयार म्हणून तेच्या पयलीं तेणी तेच्या फ्रॅक्चर केलो फूल पांय आनी ते हे उद्देशान येयल्ले की ताका मारचोच म्हणून जे पद्दतीन तेंच्यांनी तेजेर एटॅक केला आनी जो पद्दतीन ताका मारला पळय तो ताका मारपाकूच येयल्ले ते सामको आनी हांव त्या टायमार पावलो आनी तांकां तें करपाक मेळना आनी ते धांवले खंय मारले ताका नारायणाक तेच्या तकलेर मारला फाटल्यान फूल ताका मोठो कट पडला आनी पांय ताजो फूल डॅमेज जाल्लो फूल म्हटल्यार फ्रॅक्चर जाला मारून तो पडलो आनी हांवें तें काम घेवन हांव फाटल्यान धांवता पळय तेंच्या न्हू तेन्ना ते धांवपाक लागले लागून हांव फाटल्यान गेलो तेणी अशें गन काडलें आनी म्हाका धांवपाक लागलो यो म्हणपाक लागलो आपल्या फाटल्यान ते गन काडटकूच हांव भिलो भितकूच हांव मातसो फाटी सरलो आनी तेच्यानी मोटरसायकल ताची फुडें दवरलेली ते घेतल्यानी पसार जाले कितल्याक सुमार हो इन्सिडेंट एक्झॅक्ट म्हाका दिसता 12-15 बीन जातली प्लॅनिंगूच केल्लो आसलो की ताका मारपाचो ताका सोंपोवपाचो आनी त्या टायमार हांव पावलो आनी हे तांकां ते सक्सेस जावना हितून अशें जाल्यार म्हाका दिसता नारायण नायक सोशल एक्टिविस्ट फोन येयला सेक्रेटरीन आनी घरा आलो की अशें कितें कोण मारता म्हण ताका कितें बेगीन यो हांव कितें जालो हांव मरणा गेल्लो मरणासान आमकां एक फ्रेंड येयलो घराकडे पियाय ताका मेळपाक लागून घराडेन गेलो कारण इतलें आमी उलयता थंय इतलें हांवें फोन येयलो बेगीन यो बेगीन हांवें कितें जाला तो म्हळ्यार कोण मारता सो मारता म्हणटकीर हांव इमिजिएटली ताका सांगलें सायबा हांवें म्हळें मास वयता कितें जालो रे तोय म्हणलो हांवें म्हळें अशें कितें प्रॉब्लम जालो पंचायती कडेन हांव उठलो आनी समतो गाडी स्टार्ट मारला आनी स्पिडीन येयलो यो जाल्यार हेका तें म्हटल्यार गाडयेन घातलो तेणी ना तेगेली गाडी हांवें स्टार्ट मारली आनी ती घेवन येयलो हांव तेगे हॉस्पिटलाक कितल्यांक सुमार हो अंदाज इन्सिडेंट म्हाका तुका फोन कितल्यांक आयिल्लो काय म्हणटा एक्झॅक्ट हांव तुका सांगूंक नजो मोबायलाचेर आसतो 12 ते दरम्यान हय 12-12 जाय कित्याक तेन्ना हांव पावलो घरा कडेन आनी मरणा गेलो म्हणून म्हाका न्हांवपा जाय आयलो हांवें सर्वंट आलो तें गिजर ऑन कर म्हाका न्हांवपा जाय म्हणून आनी कपडे हाडूंक लायले तितल्या फोन येयलो हेंगे फोनाचेर फोन हांवें 2 फावटी फोन केलो बेगीन यो म्हणून सो हांव इमिजिएटली गेला पूण हे सांकवाळ पंचायतीक आसा दिसा ढवळे असो हल्लो जावप हे प्रकरण तूं कितले गंभीर घेता गंभीर घेवचें पडटा आमकां फाल्यां सकाळीं तेजे हल्लो फाल्यां सकाळीं आमचें मरे आमी खंय सेफ उरतले हे फाल्यां सकाळीं जर कितें मातशें कितें खंयच्यान कितें आमी उलयलें जाल्यार हे आमकां मारता मरे ही परिस्थिती आहा न्हू आतां कित्याक लागून जालें तें इन्व्हेस्टिगेट जावपा जाय न्हू तेजे कोणें हल्लो केलो कित्याक लागून केलो तें इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय पंचायतीक तुमचे सीसीटीव्ही फाटीं बसयलेले सीसीटीव्ही कॅमेरा तेजेर कितें मेळपाक शकता सीसीटीव्ही आतां 4 वर्स जालीं बंद आहा 3-4 वर्स जालीं सीसीटीव्ही बंद आहा आतां परत बसोवपाक ट्राय करता परत बसोवचें पडटलें कित्याक अशें जर इन्सिडंट जाता जाल्यार घालचें पडटा न्हू म्हणजे सांकवाळ पंचायत आतां सेफ ना अशें म्हणून गृहीत धरुया आमी आतां सेफ जाल्यार न्हू असो हल्लो पंचायत दिसा जरी हल्लो जाता दिसा जर मारले वयता जाल्यार ते हल्लो करपी कितले जाण आशिल्ले ते म्हाका कांय खबर ना ते सांगता ते प्रमाणे 2 जाण इवन नारायण सांगता 2 जाण तेणी कितें बुरका बीन कितें घातलेलो असो म्हणटा रेनकोट घातलो म्हणटा रेनकोट घालून येयल्ले